चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरें देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतवणुकींचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या मणका मती कार्यावळींत तुमकां समजता माय मोगाचो आनी उरबी ओरींत येवकार. आयच्या ह्या खासा कार्यावळींत तुमच्या मुखार 3 मानेस येतात. आमी पळयता आसतना तियात्राचो वावर करपी जायते कुटुंब आसात आनी आयच्या ह्या कार्यावळींतल्यान खासा असोच एक कुटुंब तुमच्या मुखार हांव हाडपाचो प्रयत्न करतां. होच तो तेगा जाणांचो कुटुंब. पयले सुवातेर मोविन फर्नांडीस, जुली आनीक मानुएल फिलिप फर्नांडीस. आयच्या कार्यावळींत तुमकां तेगांयकूय माय मोगाचो आनी उरबी ओरींत येवकार. फिलिप, ह्या तियात्राचो मोग तुका कित्याक लागलो? सांगत म्हळ्यार पयलीं हांवें हेड कॉमर्स केलें. हांव ल्हान आसतना 17 वर्सां आसतना हांवें हेड कॉमर्स केलो. हेड हांगे शेजऱ्याक गेलो आनी हांवें मुखार सरलो हेड करपा जाय म्हणून. तेदो 300 रुपयान पार्ट जाल्लोली हेडाची आनी हांव ल्हान आसतना म्हाका मोग आसलो. आमगे माम ते कोताले हेड तेंगे चोयन हांव मातशें म्हाका मोग लागलो हें करपाक. म्हणजे हांवें भुरगें आमगे शेजऱ्यांक येयले आनी तेंगा मुखार सरलो हे हेडा पार्टी घेवपाक. पूण तेदो आमकां म्हाका बरोवपा जायनासलें आमकां हेडाची. हांव कोणाले तो पेदमेनीन कॉस्टा म्हणटा तेगे हांव वचोन पार्ट्यो हाडल्यो. तेगे पार्ट्यो जावं जोकी फालेर हाडल्यो तेणेंय म्हाका दिल्यो. तेणें पार्टी दिवन आमी ते हेड कॉमर्स केलो शेजऱ्यांनी. तेदोसो म्हाका हेडा मोग लागलो हे करपा पार्ट्यो. तूं ह्या पार्टी करता आसतना तातूंत कसली भुमिका करतालो? हांव मुगे सगळे कॉमेडी करतालो, जावं एक भावाचोय रोल करतालो, पायचोय रोल केला, सगळे भाशेन हितून हेडांक रोल करतालो. आनी आतां म्हणल्यार हांव तियात्रान नाचूंक लागले. म्हाका जोकी फालेरान पयलीं गेल्लो तेदोसो हांव कॉमेडी करूंक लागला सगळे पार्टी न्हू हेडां. कितली वर्सां सुमार तियात्रांनी नाचला? आतां जोकी फालेराक हांव रोकडो 17 वर्सान एक केला. रोकडो म्हणल्यार 18 वर्सांचे आसता म्हणल्यार जोकी फालेराक तियात्रान नाचिल्लो. 3 तियात्र केले जोकी फालेराक. म्हजो आवाज आयकात हो पयलीं तियात्र नाचिल्लो तेगेलो. माझी तुम्ही सांगात हो लोक आयकला. म्हजो आवाज आयकात तोय नाचिल्लो तेगेलो. आनी तिकलें तियात्र तेगेलो जोकी फालेरालो हितूय नाचिल्लो. पूण हे तियात्र नाचता आसतना तुजी उर्बा वाडली आनीक एक विनोदी कलाकार कसो तूं लोकांक आवडलो. हय खरेंच म्हणटलो जाल्यार बाणावले गांवांत जायते कलेचें दायज आमकां पळोवंक मेळटा. जायते कलाकार जायते संगीतकार पळोवंक मेळटात. तातूंतलोच हो एक भाग. तर तुका तियात्राची आवड केन्ना लागली? हांव 13-14 वर्सां आसतना पास्कल म्हणटाय तेणें म्हाका तियात्रांक घायलें आनी नाचपा बरें एक पाट नाचोल म्हणटरी म्हाका नाचपा दिसोलें. जायतीं वर्सां तियात्रां 15 वर्सां 20 वर्सां तरी हांव हेड तियात्र नाचिल्लो. मोविन, तुजी एंट्री? म्हजी एंट्री हांव 18 वर्सां आसतना मिलाग्रीच्या चांदोरान तियात्रान हाडलो म्हाका पयले पाटी एक 7 वर्स पयलीं. त्या तियात्रान सोन कंटिन्यू केला सद्या प्रेझेंट पासून आहा. कितले तियात्र जाले? सुमार एक 10-15 तियात्र नाचलो आसतलो. फिलिप, कॉमेडियन फिलिप ह्या नांवान आयज सगळ्यो तुका वळखतात. आनीक हांवें तुजी कॉमेडी पळयल्या. त्या उपरांत एक नामनेच्या डायरेक्टराक जायतीं वर्सां तूं न्हेसला. हय तेकाय नाचिल्लो. मागीर तेचे हाडलें हांव हेका नाचिल्लो तियात्रां मिनेमारी नाचिल्लो. तेगेलो गीत तियात्रां त्या तियात्रां नाचिल्लो. मागीर पिटे रोशेन तेगेलो गुलाम तियात्र आसलो तितूंय कॉमेडी केलें. म्हाजी सांकिस्तांव आसलो. हांव आनी बेन आंजेलीस करताले तितून कॉमेडी तितून केल्या. म्हाजी आमगेलो सॅबी पिंटू गोठो तियात्र तेगल्या नाचिल्ल्या. हांव आनी तितून बेन करताले आनी जेजूस आनी हितून करताले आमी तेगे तियात्रां पिटे रोशन नाल्या सांकिस्तांव जेजूस तेगोय कॉमेडी करताले. अशें करून आतां जायते तियात्र नाचिल्लो. आनी हालीं तूं स्वताक कॉमेडी तयार करूंक लागलो. हय मुगे थोडी घातालो. हेरांनी तेगेलीं आसतालीं थोडीं उतरां मुगेलीं हांव घातालो. मोविन, तियात्र नाचता आसतना जायते कितें आडखळी येतात. तरी पूण ते सगळ्या आडखळींतल्यान वाट काडून आमी मुखार वेता आसतना आमकां कितें तरी वेगळेंच मेवता. आनीक जेन्ना एक बरो तियात्र जाता तो तियात्र जाल्या उपरांत तुज्योय उर्बा वाडटात आनी लोकूय खुशाल जाता. तर तुज्या आवडीचो असो तियात्र खंयचो? म्हज्या आवडीचो तियात्र म्हळ्यार 100% तियात्र.
ते दिसांनी कॉलेजीक वयतालो हांव. कॉलेज जायन मागीर ते टायम काडून ते प्रॅक्टीसे येतालो. प्रॅक्टीसे मागीर शोय करपा वयतालो म्हूण जाय ते एडजस्ट करप पडटालें. बट जर पूण तो सक्सेस जालो तियात्र सो तेजी आनी उर्बा वाडोली त्या तियात्राची. कोण तरी येवन तुका म्हणटालो तुजी भुमिका बरी जाल्या? जायत्या लोकांनी जायत अप्रिशिएट केला. चड एप्रिसिएशन मेळ्ळा ह्या तियात्राचेर म्हाका. बट तो तियात्र न्हेसल्या उपरांत तुजे जे बरोबरचे आसले तांचो सहकार कितलो मेळलो? सगल्यांनी बाराबो म्हळ्यार सगल्यांनी बरो एप्रिशिएट केला म्हाका. सगळे बारबो एक्टर आलो तेणी जावं डायरेक्टर आहाय ते मागीर तेंगे पेरंट्सांनी सगल्यांनी बरे भशेन एप्रिशिएट केला रोल बरो करून जालो म्हूण. फिलीप बाब, मोवीन जेन्ना तियात्रान वेतालो जावं मोवीन तियात्र कोत्तालो तूं तो तियात्र पळयल्या उपरांत तुका कितें भोगतालें? आतां म्हाका एकदम बरें दिसतालें. पूण सांगत म्हळ्यार हो मिलाक चंदोरा तियात्रा गेलो म्हळ्यार आमी सदां हेडा घराक हेसाय माताले तेदो हो आमगे हेसाय हेडा देखून चोयच्या केन्ना आसनालो. चोयच्या म्हळ्यार आसना हेगे इंट्रस्ट आसना आसलो मातशें एक ना. पूण मुगे धाकलो चेडो आहा तो येवन बेश्टो हेसाय रावतालो तो पूण चोयतालो हेगे मन आसना. पूण मिलाग्रिस्ता आहा म्हाका एक दीस सांगो लागलो आपूण मिलाग्रिस्ता नाचोता. आतां तूं कितें नाचोता रे म्हणलें तूं आमगे हेसाय गचून आलो लायक कळना. हांव म्हणलें तूं नाचपाचो ना बेश्टें सांगता म्हणलें. हो म्हाका स्क्रिप्ट हाडून दाखोवपा लागलो चोय आहा म्हूण लागलो आपूण. आनी खरें आपूण तेगे गेलो मागीर तियात्र चोवपाक गेलो. चोयच्या गेल्यार तितून मिलाग्रिसाली हांवें बरो रोल केलो. मिलाग्रिसूय म्हाका सांगो लागलो बरो केलो म्हूण तेणें एक्टींग तितून सांगो लागलो. तेदो म्हाका हेंय जालें तेगेलें मूग लागलो. म्हणजे तेकाय मागीर तेदो मुगलोय फोर्स वच बाबा कोण आपुल जाल्यार तियात्रां नाच तशें म्हणून गेलो तेका फोर्स केलो. तो न्हेसला तितलेय तियात्र तुवें पळयल्यात? हय सगळे चोयले तेगेले. आनीक मोविनाचें तुका कितें बरें लागलां? मुवीन पयलो नाचोंक गेले तेन्ना हांवूय मातशें भिलें म्हणजे हांव खरें कोत्तलो जातोलें चोवपा म्हणजे आमी पयलीं तियात्र चोवपाक गेले तेदो आमी पयलीं आवय सायबा जाल्या पुराय म्हूण चोवपाक गेले एकदम बरो करून तियात्र केलो. आमी एकदम हॅपी जालीं आनी आमी नाचोन लागले आमगे मुखार तेन्ना वयले म्हूण आमी हुशार जालीं तेगे. आमी पळयता आसतना जायते कलाकार ह्या पालकाचेर न्हेसतात आनी तांची कला आमकां आवडटात जावं तांचे गूण आमकां आवडटात आनीक उपरांत आमच्योय उर्बा वाडटात आनी आमी पालकाचेर वेतात. असो कोण तरी रोल मॉडेल तुज्या मुखार जावं कोणूय तरी एक नामनेचो कलाकार तुवें तुजे नदरे मुखार दवरून तुजे भुमिकेक सुरवात केली? ना म्हाका हेडांक गायले तेदोण म्हणजे हांव मुगे ओन म्हाका केसो रोल दिता तो हांव कितें करून कोतालें मुगेले हेज्यान हांव तो रोल कोतालें. म्हाका केसो सॅड रोल दिले हांव सॅड रोल केला. झगडपा तेसो दिले जाल्यार तेसो केला. कॉमेडी दिले जाल्यार कॉमेडी केल्या. सगळे भाशेन रोल केला हें. तुवें खेळ सोडून तियात्र करूंक ना? तियात्र चड करूंक ना. हें थोडेशे तियात्र केलेले पावल सुवारीसा लास्ट केला आनी मागीर कांय कारणां लागून आनी मागीर बंद जालें. मोवीन, ह्या तियात्रांतल्यान तुज्यान तुजो फुडार घडोवं येता अशें तुका दिसता? वय बरे ग्रुपान आहा जाल्यार बरें करून करपा जाता तियात्र. आनी हिंगा कितें बरें जॉब मेळपा जाय. जॉब आनी तियात्र म्हळ्यार जाता बरें करून जाता फुडार. आनी जरी तर तुका जॉब मेळोंक ना पूण तियात्रान तुका डिमांड जालो जाल्यार देखून जाता फुडार करपाक. जायते तियात्र आतां आसताय मान्सून सिजन आहा देखून 2-3 तियात्र घेताय जाय जाण. तेजे भाशेन आनी तुवें तियात्र ओन काड जाल्यार आनी बरें जातलें तेश कोन्न. तुज्या मनांत कितें तरी तशी येवजण आसा? सद्या ना बट मुखार चोवपाचें कितें जाता तें. जायते फावटी मोवीन कांतारां म्हणटा आसतना आमकां दिश्टी पडटा तर ही कांतारां जायते फावटी दुसरे कोण तरी घडटात आनी मागीर म्हणटा म्हणून तुवें कांतारां घडपाचो प्रयत्न केला? केला 1-2 फावटी कंपोज करून म्हणलो हांवें कांतारां. बाकीचीं कांतारां कोण कंपोज करता? ते तियात्रान डायरेक्टर आहा तो ते दिताय मागीर तेंगे कोण सिंगर बी आसता ते कंपोज करून ते आपूण दिताय कांतारां म्हणपाक. पूण एक कांतार शिकतलो जाल्यार तुका कितलो वेळ लागता? 1-2 दिसांनी जाता शिकोवन सारकें. परफेक्ट जाय जाल्यार 3-4 दीस वयताय सारकें परफेक्टली. खेळाची पार्ट करता आसतना जायते कलाकारांक कांतारां म्हणूंक येनात पूण ही कांतारांची आवड ह्या संगिताचें गिन्यान तुका कशें मेवलें? नॅचरल शाललें. हांवें केन्ना पयलीं खबर आसना कांतारां म्हणपाक जाता मिलाग्रिस चंदोरा तेणें तेका सांगिल्लें पयलें तियात्रांक गेले तेन्ना केन्ना कांतारां म्हणोनाय कांतारां जावपा न्हय म्हणटा म्हणपाक लागलो वच मुखार वच ट्राय कर हिंगा सो ट्राय केलें चोयलें कांतारां जाताय मागीर आतां वर्सां जाता ते भाशेन इम्प्रोवायज जायत गेलें सिंगिंगाचें मुगेलें. फिलीप बाब, तुवें कांतारां म्हटल्यार? कांतार म्हळ्यार पयलीं हेडा म्हणटालो म्हणजे आमगे तो डायरेक्टर त्रिंदायत म्हूण आसलो मुगे डायरेक्टर. दोगोय आमी दोगोय कोताले बगत आनी त्रिंदायत इनास
नासमाऱ्यान मारलो तो आमी तिगो एक जाण हेडकोताले तेदो ते कांतरां घाटाले हांवें कांतरां काडनाय म्हूण तेणी काडले हांव मुगेली बेस्ट प्ले जाल्यार सांगतालो तेका अशें पूण कांतरां तेगे हेडाबायचे हांव म्हणला कांतरां तुका कांतरां म्हणपाचो गूण कांतरां म्हणपाक गूण सगळें मिक्स आसलो म्हाका पूण बेस्ट सिंगल स्टेजीचेर वचोन तशें करून केन्ना तियात्रान गेलें ना पूण हेडान केलें कांतरां आतां ह्या फुडें समज एक बरी ऑफर मेळ्ळी जाल्यार एक्टींग करपाची जावं कांतारां म्हणपाची तुका आवड आसतली एक्टींग करपाक उमेद आहा म्हळ्यार चोया कितें जाता तियात्र चोयले हेड चोयल्या आमकां ते कोत्ते चोय नाचो अशें आमकां हें पोतून हें कोरीनशें एक्टींग कोरीनशें दिसता चोयलो पाटी बँड वाजोल जाल्यार देखून उमेदीशी येता चोया मुखार कितें जाता खंयचोय कांत जावं कांतार जायते फावटी आमी घरांतलें काम करता आसतना थोडे फावटी एक मूड सो आसता आनी आमी तें कांतार गुणगुणत रावतात अशें कितें तरी चड टायम जालो जायतीं वर्सां जालीं तें केलें मवीन हो प्रश्न तुज्या पदराक पडटा म्हणटच तियात्रांतल्यान आमच्या जिवितांत आमकां कितें शिकोवंक मेवता ते तियात्रान मॅसेज लोकांक दिताय ती आमकां पयलीं शिकोवंक मेळटा आमी जे पयलीं कितें करपा जाय लोकां मेरेन मॅसेज पावोवपा सोदताय ती पयली मॅसेज आमकां मेळटा आमी ते भाशेन आनी जायते भाशेन जायते रोल कोताय ते भाशेन ते सगळे रोल कोताय ते सगळे तें देखून आमकां मेळटा मॅसेज मेळटा ते रोल एक रोला प्रमाणे मॅसेज आसता सो ती मॅसेज आमकां शिकोवंक मेळटा पयलीं म्हणटच आमी तो रोल करता आसतना ती भुमिका करता आसतना आमी आमच्या जिवितांत कितें तरी शिकतात हय ते भाशेन आसता जायते फावटी ते रोल कोताय ते आमच्या जिवितांत घडो आसता सो आनी ते दुसऱ्या जिवितांत ते भाशेन रोल करपाक मेळटाय ते वरवीं आमकां जायते शिकोवंक मेळटा हय आतां आमचो ह्या तियात्रांचो फुडार म्हटलो काय ना तुमच्या हातींत आयच्या तरणाट्याच्या हातींत आमचो फुडार आसा म्हणटच केन्नाय तुज्या हातांत एक तुजी भुमिका पडली तुजो एक कॅरेक्टर तुका दिलो त्या उपरांत तुजी तयारी कशी चलता ते एक पार्ट स्क्रिप्ट हाती मेळ्ळी म्हणटरी मागीर ती स्क्रिप्ट शिकोवन जायत प्रॅक्टीस करपा पडटा घरा खबर रावन जावं ती प्रॅक्टीस वयता तिंगा जायते चिंतूंक पडटा म्हणजे ते रोल कितको जातलो कितको करपा जाता आनी न्यू भाशेन कितें अशें हाडपा मेळटात रोलान ते भाशेन स्टडी करपा पडटा रोल पयलो तुवें केन्ना तरी जे कॉस्ट्यूम कसले आसतले हाचेर विचार केला हय डायरेक्टराक रोल एक पार्ट रोल दिलो म्हणटरी डायरेक्टराक माहिती जाता हे रोला कितको न्हेसपाचें कसो कॉस्ट्यूम घालपाचें जालां जायते फाटी आयज तूं एक नवोच आसा पालकाचेर जायते तियात्र तूं न्हेसला तरी पूण हांव नवोच म्हणटा ह्या तियात्रांनी न्हेसता आसतना जायते भाशेचे डायरेक्टर तुका मेवले सगळे डायरेक्टर डायरेक्शन दाखयतात हय सगळे डायरेक्टरान बरे भाशेन डायरेक्शन दिलां बरे भाशेन ट्रेन केला जायते ते सगळे बरे भाशेन बरे डायरेक्टर मेळ्ळे म्हाका फिलीप बाब तुजो पूत तियात्रांनी न्हेसता तो पळोवन ताणें खंय मेरेन वचचें अशें तुका दिसता म्हाका स्वता तेणें मुखार आपणागे तितून बरें मुखार नाचत रावपाचें मुगे भाशेन म्हाका चड खुशाल करता तियात्रां नाचत तितलो म्हाकाय उमेद येता कित्याक हांवूय नाचोन येवपाची मुगे बायलूय नाचोन येवपाची तेका लागून म्हाका उमेद तेका नाचोन येवची म्हूण पूण सद्या लोकांक पयलीं मानिता लोकांक आमगे चेड्या मानून गेले म्हूण लोकांक पयलीं उपकार आमकां लोकांक तर आमगेले मानून घेयना जाल्यार आमगे चेडो सारून पावपाच न्हू कसली भुमिका करूं पूण तेका नांवान लोकांक जायत जावं म्हाका जाता डायरेक्टर तुगे चेडो तो तुगे चेडो होत ना होट नाय ते पळय मुगे चेडो बरो कोता जायत जाणांनी म्हाका सांगिल्लां जिनीबाई मवीन आपलें ग्रॅज्युएशन जाल्या उपरांत कितें करतलो अशें तुका सांगलां तें तेश करून म्हाका कांय सांगलो ना म्हाका जाय सो तो तियात्रान जावं खेळान मुखार आनी मुखार वयलो इश्ट तेणें कित्याक तेकाय आमचे भाशेन तेकाय उमेद आहा तेणें बरो नाचोन एक वयर चललो तुजी तयारी खंय वचपाची आसा सद्या ग्रॅज्युएशन जायन म्हाका आतां हिंग काम सोदून तियात्रान कंटिन्यू करपा जाय सद्या जाता ते तूं कंटिन्यू करीत रावतलो तियात्रान पूण ताच्या उपरांत हायर स्टडीज करपाचें मन ना हायर स्टडीज करपा आनी मुखार आनी प्लॅन केलो ना सद्या आतां जॉब सोदपाचें आनी एक सायडीन तियात्र करपाचें हेच प्लॅन्स आसाय सद्या फिलीप बाब तियात्रांनी जायते तरेची कॉमेडी चलता खेळांनी वेगवेगळे तरेची कॉमेडी चलता हालीं खेळांतली कॉमेडी तियात्रांनी आमकां दिश्टी पडोंक लागल्या तर तियात्रांनी कसली कॉमेडी आसत जाल्यार हो तियात्र आनीक वयर सरों येता सद्या म्हणटा तियात्रां आतां लोक चड कॉमेडी सोदताय
कॉमेडी जाल्ली आसा पळय आनी 2 सॅड पडदे आसात पडदे आसात जाल्यार तियात्र सारको बरो म्हूण लोक मानताय की तें जाय जागे तियात्र चोयला 2 पडदे सॅड आसात आनी कॉमेडी बरी आसा सारको फिट म्हणटाय तियात्र तेश कोन्न तेका लागून सगळो तुका. पूण तुका कसली कॉमेडी आवडटा? म्हाका चड कॅरेक्टर करता हांव आनी हांव हेडान देखून हितून देखून चोयता हांव म्हाका कॅरेक्टर म्हाका दिलो दिन उतरां हांव ती मुगे ओन कॅरेक्टर करतालो. कॉमेडी झुजी येवना तें कांय नासतालो पूण तितून हांव कॅरेक्टर चोयतालो. तेणें म्हाका सांगलें म्हणटा आतां तुका असो काम हांव आतां म्हाका केंसां लागता ते कॅरेक्टर मुगे घालप मुगे वीक घालप आनी आलमारीक वचून चोयता हांव एक्टींग करून चोयतालो. खरें मुगे हो म्हाका सोबता कितको सोबता ती तेश कोन वचोन हांव तें एक्टींग करतालो. आनी सांगत म्हळ्यार जोकी फाल्यां देखून तियात्र हांव फर्स्ट नाचिला तितून एक कांत म्हणून गेला कॉमेडी कांत म्हणटालो. कॉमेडी मिनिस्टरांगे दिसतो मिनिस्टर मोटरांनी भोंवतात वयर लावून तांबडे दिवे पोरचेक पळय ते फोटोयतात कोट घालून दोवे येता त्या येयली सावांक आमी मनीस काडया नवे कोण आमकां फोटोयता तांचे दोंगेच मोडूंक जाय. म्हणटच ह्या कांता उद्देशी तुज्या कॅरेक्टरा उद्देशी लोकांक खुशाल कोत्ता आसतना तूं स्वताक खुशाल जातालो. मुगे आयकोन हांव मातशें खुशाल जातालो पूण लोकां पयलीं खुशाल करूंक जाय. लोक आशिल्ले म्हणून म्हाजी आमकांय उमेद येताली हें काम करपाक म्हणजे लोकांक मानवली आमगे काम. एक काळ असो आसलो की ज्या सुवातेचेर तुजी भुमिका तूं लोकांक दितालो पूण तुज्या पदराक कांयच पडनासलें तुज्या हातांत कांयच पडनासलें. पूण आयज आमी पळयता आसतना थोडें भोव कितें तरी येणावळ येता तर तो काळ तुवें केन्ना तरी नियाळ करपाचो प्रयत्न केला? हय पयलीं आमी सद्याक वत म्हणल्यार आमकां हातीन पयशे दिवंक आसनासलें कांयच आसनासलें. आमी हेड घेवन भोंवताले उमेदी कामां म्हणल्यार नाचताले पूण हातीन पयशे आसनासलें. आमगे हालीं मुजगां हांव हेड करता तेदोण मुजगांगे पयशे जाल्यार पुरो हांव मागताले हेरूय भुरगे आमगे आसलेले खरें उमेदी नाचताले ते पयशां तांकां पडों आसना. हालीं लोक तेंगे मुजगांले पयशे जाल्यार पुरो म्हणटाले आनी आमी निमाण पाट जाता आसतना मुजगां गेले पयशे हाडटाले ते दुसऱ्या दिसा आनी दिवपाक दिवन नासलेले रातीको येयले निमाण पाट जाता आसतना सारके तेंगे पयशे दिले आमकां काबार जाताले दिसताले अशें करून. हातूंतल्यान बरें तियात्रीसपण खरें तियात्रीसपण घडलें अशें तुका दिसता? हय म्हाका सद्दां बरें दिसता. म्हणजे सगळे भुरगे आतां जायते तियात्र काडूंक लागले जायते तियात्र मुखार सोले आमगेले भुरगे हे लोकां उद्देशी आमगे भुरगे मुखार सोताय आनी मुठा हांव सदां आमगे भुरग्या मुखार सोते पूण दुसरे भुरगे मुखार सोचे आपणागे कित भुमिका आहाय ती दाखोवपाक. मम्मीन तुवें पळयलां आसतलें कोण तरी एकूच तियात्र न्हेसता आनीक रोखडोच रायटर डायरेक्टर जाता आनी आपलो तियात्र पालकाचेर हाडटा पळयलां? जायते जाणांनी काडले तियात्र एक थोडे 2-3 तियात्र नाचोन मुखार सोन तेणें आपणागे तियात्र काडोय. एक दर्जेदार तियात्र आमी लोकां मुखार हाडटलो कारण तूं नाचला तेवूय दर्जेदार तियात्र जाल्यार ह्या तियात्रांनी आमकां कसली गरज आसा? तियात्रान पयली सुवात एक बरी स्क्रिप्ट पयली बरोवन दवरपा जायी आनी लोकांक बरे भाशेन रावपा जाय. पयलीं एक्टर मेळपा जायी मागीर म्युजिशियन अवेलेबल आसपा जाय. म्युजिशियन मेळ्ळे जाल्यार आनी बरें जाता आनी बरे म्युजिशियन सारके आनी तेच भाशेन तुगे डायरेक्शन बरें करून तितून तुगे एक्टर बरें करून करतली आनी एक्टरान बरें केलें म्हणटून लोक मानून घेतलो. आतां कॉमेडीचेर आमी उलयता आसतना कसली कॉमेडी आसपाची गरज आसा? तुजो डॅडी सांगता ते भाशेन आपण एक कॅरेक्टर रोल आपणाकूच आपण पयलीं मानता काय म्हूण पळयतालो आनी उपरांत करतालो पूण आयची कॉमेडी त्या मानान खंय पावल्या? आयची आतां हे टायमा म्हणटा कॉमेडी भरपूर मुखार पावलो आनी लोकांक जाय म्हणजे डिसंट कॉमेडी थोड्या लोकांक डिसंट जाय थोड्या लोकांक दुसरे भाशेन जाय कॉमेडी सारक्यो लोकांक जायते लोकांक जायते भाशेन प्रेफरन्स आसताय. पूण आमी सगळ्या लोकांक जायतें दिवपाची गरज आसा काय डायरेक्टराक जायत्या लोकां मेरेन पावोवपाची गरज आसा? पयली सुवात तेमचें सारकें गरजेचें आहा तें पयलीं लोकां मेरेन पावोवपा जाय सारकें गरजेचें आनी उपरांत मागीर तें चोवपाचें लोकांक जाय तें आनी डायरेक्टर जाय तें मागीर हें करपाचें.
मवीन निमाणो तियात्र तूं खंयचो न्हेसला? निमाणो तियात्र हांव मारियो मिनेस आलो भुरगें तें भुरगें तो तियात्र नाचलोलो. आतां ह्या फुडें ह्या फुडें आतां परतून मारियो मिनेसाक कॉलेज लायफ न्यू तियात्र येवपा मे 18 स्टार्ट जाता. आतां ह्या तियात्रान तुका कसली भुमिका? हे तियात्रान म्हाका प्रिंसिपलाचो रोल हे पाटी. सो आतां सेम कॉलेज लायफ ते 100% तियात्र आलो तेजे भाशेन हे आतां सगळे कॉलेजीन दाखयतले. म्हणटा त्याच पासत हाड बी दवरला आसतलें. हय हाड हे पाट काडपा पडना. लास्ट टायम ते तियात्रा स्टुडंटा रोल करता मू आखे हाड काडपा पडटाले. हे पाटी प्रिंसिपल तुमचे हाड मातशें दवरपा मेळना. रिहर्सली जाल्यो आसतल्यो? रिहर्सल स्टार्ट आहा हे दिसान कंटिन्युअसली आय हे दिसांनी. भुरगें तें भुरगें ह्या तियात्रान कसली भुमिका करतालो? ह्या तियात्रान एक भावा रोल करतालो म्हणजे तितून एक ट्रेजिडी रोल आसलोलो म्हाका. मविनान ज्यो भुमिका केल्यात त्यो चडश्यो भुरग्याच्योच केल्यात जावं ल्हान आसतनाच. पूण आतां तो प्रिंसिपल जावपाक सोदता म्हणटच ही आमी तुका व्हड यश आवडटात आनी ही बरी तुवें भुमिका करून लोकां मुखार लोकांची काळजां आनीक जिखोन घेवची. तर तूं तुजो निमाणो तियात्र खंयचो न्हेसला? निमाणो तियात्र म्हणजे आतां हांव गेलो जुजे इवना थंय गेलो ओ म्हज्या राजा तितून कॉमेडी केल्लें. तर तुका घडी उगडास आसतना पूण तुजी स्पेशल अशी भुमिका जी भुमिका खरेंच केल्या उपरांत तुका आवडटाली तूं खुशाल जातालें असली तुका उगडास आसतलो? सॅड रोल बी म्हाका बरो दिसतालो पूण चड म्हाका घरांत त्रास करता तेसो म्हाका चड पडटालो. आनी एक कॉमेडी आसताली एक पार्ट कॉमेडी आसताली. मवीन एक कांताराच्यो 2 वडी. ओके एक कांतार हांव मारियो मिनेसा गेल्यार भुरगें त्या भुरग्या तियात्रान ओपनिंग म्हणटालो तें कांतार. एक घर बांदूंक सागो घेवन तूं पयलें दुरीक ओडटा उपरांत घर बांदूंक लाखांनी दुडू मोडटा. गोबायल फुडार करूंक त्या घरान घरा बोहो गोडटा भुरगें जातोच घरा ब्यान फामील तुजी वाडटा. ह्या नव्या तियात्रान तुका कांतारां आसात? हय हे न्यू तियात्रान आहा कांतारां. कितलीं कांतारां आसात? सद्या तेणें 2 दिलो हांवें कांतारां. त्रियो आनी एक दुओ. फिलीप तुवें केन्ना तरी चिंतूंक ना तुमचो स्वताचो असो एक कितें तरी प्रोजेक्ट तुमी करून लोकां मुखार हाडचो? करून चिंतलो पूण हेड करपाचें म्हाका हांकां मन आसलेलें हांव जॉली बॉयचो हेड काडा तो. म्हाका आमगेले शेजारी भुरगे म्हणटाले तुमगे जॉली बॉयचो हेड बरो आहा रे भायल दिकून म्हणटाले म्हूण तूं कर रे म्हजें मन आसलेलें करपा म्हळ्यार चोया म्हाका कितें तें सांगूंक जायना. खरेंच फिलीप बाब तुमी तुमचो मोलादीक वेळ म्हाका दिलो आनी ही कार्यावळ आमी लोकां मेरेन हाडपाचो प्रयत्न केलो. हांव खासा मविनाक व्हड आनीक व्हड परबी भेटयता आनीक ह्या पालकाचेर एक नवी दिशा एक नवें कितें तरी तुवें हाडूंक तेच भाशेन तुज्या आवय बापायची तीच अपेक्षा आसतली की तुवें खंय तरी पालकाचेर अदीक अदीक परजळचो आनीक तुजे बरोबर तांचेंय नांव वयर काडचें. तुका प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे कलायकतान देव बरें करूं. तेच भाशेन तुकाय हांव चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी फिलीप तुकाय आयज तुमचो मोलादीक वेळ म्हाका मेळ्ळो आनी ही कार्यावळ आमी लोकां मेरेन हाडपाचो प्रयत्न केला. तेतून सांगत म्हणल्यार म्हाका चड उपकार तुजो कित्याक तुवें म्हाका कितले पाट सांगिल्लें मातशें आपूण तुका मेळपा जाय तुगे हें दाखोवपा जाय. कित्याक तुवें म्हाका हे प्रोडक्ट मिडिया आनी आमगे फॅमिली नाका सगळ्या म्हज्या भुरग्यांक तांकां दाखयत मू तूं काळजांतल्यान चड देव बरें कर म्हणटा आनी आमगे कॅमेरामॅना ताकाय देव बरें कर म्हणटा आनी प्रोडक्ट मिडिया कित्याक लोकां मदीं म्हाका दाखयलें देखून तुमी. होय आनी कार्यावळ सोंपोवच्या आदी मविनाच्या अनुभवांतल्यान आयच्या तरणाट्यांक एक धाकटोसो संदेश. सगळ्या तरणाट्यांक हांव सांगता तुमकां उमेद आहा तियात्रान वचपाची जाल्यार मुखार सराय भिवपाशिरीपणा फर्स्ट टायम सगळ्यांक आसता मुखार सराय आनी तुमगे एक पाट ट्राय दिये एक पाट ट्राय दिले म्हणटरी तुमगे इंट्रस्ट आनी वाडटलो. इतल्यानूच ही आयची फेर्नांडीस कुटुंबा सांगता की माणकामती कार्यावळ हांगाच सोंपयता. पळत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस.